वैभवी. वेलकम बॅक टू गोवा प्लॅटफॉर्म इन असोसिएशन विथ गोवा प्लस न्यूज. आज हांव आयलां मळ्यान आनी ज्या जाग्यार हांव आतां उबें आसा थंय पोर्तायस म्हणटा आनी तुमी म्हजे फाटल्यान पयलां आसतलें की इतलें व्हडलें डेकोरेशन आसा आनी डेकोरेशनान खुबशे आमकां चर्च दिसता, झाडां दिसतात, फुलां दिसतात, मागीर एक क्रीब दिसता. सो ह्या डेकोरेशना फाटलो जो हात आसा म्हणल्यारच रुपेश नायक जो ह्या गांवचो म्हणल्यार हांगाचो भुरगो जो आपल्या मनांतल्यान आपल्या कलेंतल्यान हांगा इतलें व्हडलें डेकोरेशन करता. सो ताका मेळुया आनी जाणून घेवया तो कशे तरेन करता आनी कितें तें. कशे आसात तुमी? बरें आसा, आरोग्य बरें आसा, सगळें बरें आसा आनी देवाचो व्हडलो आशिर्वादान हांव फुडें सरलां सगळें करपाक, सगळ्या सणांक फुडें आसता. आनी लकीली आज क्रिसमसाचो दीस आनी आमी क्रिसमसा दिसाक हो इंटरव्यू करता. सो मेरी क्रिसमस. या तुमकांय गोवा प्लस आनी गोवा प्लॅटफॉर्म ह्या आयज हांगासर आयले म्हणून हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी क्रिसमसाची सगळ्या गोंयकारांक उणीत परबीं दिता. सदांचें ना म्हाज्यान पास जाता पळय तेन्ना म्हाका सदां डेकोरेशन दिसतालें तें आतां कळ्ळें कोणें केलां तें. सो हांगा करपाचो प्लॅन कितें म्हणल्यार कित्या खातीर केलें हांगा? हो ह्या वाड्याचें नांव पोर्तायस. पोर्तायस म्हणटा तो एक धाकटुलो वाडो पणजेचो. पोर्त म्हणटा तो पोर्चुगीज वर्ड एंट्रन्स ऑफ पेंजीम. जसो आमचो घराचो दरवाटो आसता पळय तेका पोर्त म्हणटा एंट्रन्स. तसो आमी तोरण लावन सजयता, आमच्या दाराक तोरण सदांच आसता. तशें हांव एक करता पळय तें एंट्रन्स ऑफ पेंजीम हेका करता. ह्या वाड्यार पयलीं 40-50 वर्सां पयलीं पुर्वजान करताले, जे आदले जनरेशन आसा पळय तें चालू करतालेच. पूण तें डेकोरेशन हांगा न्हू, ते सर्कलाक करतालो. तितको हांगा जागो तांकां हे नाशिल्लो आनी ते झाडूय व्हडलें अशें तांकां नाशिल्लें. पण आमचो क्लब आसा सेंट फ्रांसीस झेवियर, ते फक्त क्रिस्तांव लोकांचे करताले, दिवाळेच्या सणाचे करिनाशिल्ले. कित्याक तेंची मेजॉरिटी आशिल्ली थंयसर आनी तेन्ना खूब यूथ आशिल्ले. जशें जनरेशन वाडलें तशें यूथ सगळे आसा पळय ते आपल्या पोटाक लागून चडशे भायर गेले आनी ऑटोमॅटीक जनरेशन कमी जायत रावलें कलाकारांचे आनी मागीर ते स्टॉप जाले मदीं 7-8-10 वर्सां. पूण तेन्ना कोण करनाशिल्ले? तेन्ना कोण करिनाशिल्ले. मदीं 10 वर्साचो गॅप आशिल्लो आनी ते मागीर आमचें जनरेशन निर्माण जालें आनी आमच्या जनरेशन यंग यूथ येयले आनी सो आमी कितें डिसायड केलें कितें आमी पयलीं नरकासूर करप कितें करप. आनी एक म्हाज्या मनान अशी निर्माण जालें की क्रिसमसाक आमी करतात सो आमी दिवाळेकूय कितें करया म्हणून. तेन्ना आमी एक धाकटो आकाश कंदील केलो आनी आकाश कंदील करता करता बरो लोकांचो प्रतिसाद मेळ्ळो की आमी तुका रुपेश स्पॉन्सर करता हें करता आनी करा. आनी ऑटोमॅटीक मातसो व्हडलो जातकूच थंय हांव क्लबा कडेन करपाक लागलो. क्लबा कडेन जागो धाकटो आशिल्लो. सो स्लो बाय आमी हांगा येयले कित्याक व्हडलो जावपाक लागलो न्हू. स्लो करून व्हडलो करून आमी तो व्हडलो केलो आनी लोकांचो खूब साथ मेळ्ळो. लोक म्हणपाले बरें करता तुमी आनी आमी ही परंपरा चालू दवरली फक्त दिवाळेक. आनी मागीर म्हाज्या वांगडा थोडे क्रिस्तांव भावूय आशिल्ले जे म्हाका हेल्प करताले दिवाळेक. ते म्हणपाले आमी क्रिसमसाचेंय करया. सो तांकां म्हटलें हांवें चल क्रिसमसाचें करया आनी 6 वर्सां जालीं आमी क्रिसमसाचें स्टार्ट केलें. बट करपाची तकलेन कशें म्हणल्यार पुर्वजांचे पयले सो तुमी करपाक स्टार्ट केलें? पुर्वजाचें पयलें आमी. पूण म्हाका दिसता कितें हांगासर तशें व्हडलें कितें चालू आसतात कितें तरी आसा अशें ह्या स्थानाचेर जें कितें व्हडलें निर्माण जाता धाकटें न्हू. कित्याक पुर्वजाचें तुका सांगलें हांवें 50 वर्साचें मागीर ती म्हाका येयली जाल्यार म्हणजे ह्या स्थानाचेर कितें तरी अशें आसा की तें व्हडलें करपाचें. कोण देवाचो असो आशिर्वाद आसा हांगा की हांगा कितें पयलींच्या काळार कितें व्हडलेंच जातालें. आनी एंट्रन्सूय आसा प्लस चर्चूय आसा. चर्च आसा पळय ती सेंट फ्रांसीस झेवियर आनी ही आमची शीम आसा ती राखणदाराची शीम. ओके ऑपोजीट. सो म्हणजे दोन्ही सारखे कनेक्शन आसा. आनी जशी आमची पालखी येता पळय ती हांगासर टर्न मारता मारुती राय संस्थान. आमी मळेकार मळ्यान हो वाडो धाकटुलो पोर्तायस. तशेंच हेजें प्रोसेशन वयता पळय ते तेज्या स्थानाचेर टर्न मारून परते हांगा येता. म्हणजे तेजें आनी तेजें मिलन बरें आसा. कितें म्हणल्यार खंयच्या सायडीच्यान भेदभाव ना? ना तशेंच न्हू, भेदभाव ना म्हणून आमी दोनूय स्टार्ट केला. कितें आनी ते तुवें चिंतलें दोनूय करपाचें? ना अशें निर्माण जालें तें. म्हणजे हेज्या ह्या हितून फाटल्यान देवाचो आशिर्वाद आसा अशें दिसता म्हाका. आनी आमच्या फाटल्यान कोण तरी उबो आसा हें आमकां सगळें दाखयता. सो आतां कंटिन्युअस कितलीं वर्सां जालीं? 18 वर्सां जालीं हांव आकाश कंदील करता. पूण 7 वर्सां जालीं हांव कॅथलिकाचें डेकोरेशन करता. पूण आमी हितून चडशे आतां मेजॉरिटी हिंदू भावूच आसा. कितें सो आतां ह्या वर्सा स्पेशल कितें? ह्या वर्सा स्पेशल हांव तुका सांगलें न्हू
एंट्रन्स ऑफ पेंजिमांग चर्च आसा ती सेंट फ्रांसीस झेवियराची चर्च. गोंयचो सायब कितें सायब म्हणटा तो एक व्हडली परवी कितें सायब बेश्टो कोणाक म्हणिना. सायब जालो आमच्या कोंकणी भाशेन. पात्रांव हें व्हडलें नांव. आयज ताका येदी व्हडली पदवी दिली आहा गोंयचो सायब म्हणून. सो हांवें तेज्या हितून एक थीम काडली आनी ही चर्च रेडी करपाचें चिंतलें आनी अशें बारीक क्रिसमसाचें डेकोरेशन. सो चर्च करता आसतना हांवें सगळो स्केच काडलो पूण म्हाका खूब डिफिकल्ट जालो ही चर्च करतलो कोण काय म्हणून. तशें म्हाजे नेबर म्हाजे आसा दुसरो वाड्यावयले भाव एक ओमी म्हणून आनी नरसिमा म्हणून हो दोगूच हिंदू. तांकां आपयलां हांवें ते नरकासुराक बरें चित्र करता. सो हांवें विचारलें ताका बाबा ही चर्च आसा आनी एकटो आहा म्हाजो फ्रेंड अजय नायक म्हणून आनी म्हाजे हे तरणाटे सगळे. तांकां तितकी कला ना ह्या भुरग्यांक पूण तेंची कला कितें पेस्टिंग वर्क म्हणजे लायटीचें स्टाराचें कपडो दसप हें तांकां जाता. पूण हे कलाकार थर्माकोलाचे कलाकार. सो आतां एकटो भुरगो आसा तो नरसिमा म्हणटा तो फायन आर्ट्स. सो तांकां आपयलें हांवें ताका दाखयलें बाबा ही म्हाका थीम जावकूच जाय तुमी म्हाका मदत करतले. ते म्हणपाले रुपेश तूं कांय भिनाका आमकां इच्छा आसा की ह्या स्थानाचेर आमी कितें तरी करतले म्हणून एक दीस कित्याक आमी सदांच पळयता म्हूण. हांवें म्हणलें चल बरें सुरवात करया आमी आनी तांकां सगळो मटेरियल दिलो. स्टार्टींग ते खूब भिले जातलें कित्याक ताका डिटेनिंग वर्क खूब आसा चर्चीक. सो इलें इलें करून तेंच्यांनी केली आनी दे हॅव अचीव 100%. हो आशिर्वाद कोणाचो ह्या भितर आसा पळय तेजो चर्चीन भितर आसा पळय तेजो. सो ही म्हाजी क्रिसमसाची भेट आसा पळय ती सान फ्रांसीस झेवियर गोंयचो सायब म्हणटा पळय तेका. सो थीम कोणें चिंतलें ती तुवें ती चिंतली? हांवूच चिंत्ता. हांव 2 म्हयने आतां दिवाळीच्या पयलीं हांव काडटा सगळी थीम. आनी म्हाजो एक भाचो आसा दुर्गेश वेंगुर्लेकर म्हणून तो आर्टिस्ट. सो हांव डिफरंट डिजायन ताका धाडटा आनी अशें सेट कर म्हणटा ताका. तो सारकें सेट करून दिता आनी मागीर म्हाजी टीम आसा पळय तांकां सगळ्यांक घेवन बसता. बाबा कितले जाणांची टीम आसा? 15 जाणांची. हय मागीर थोडे भुरगे येता हेल्प करपाक अशें कोण ना म्हणिना. म्हाजे फ्रेंड सर्कल भायले आसा तेवूय म्हाका म्हणटा आमी येता रुपेश तुका मदत करपाक आनी ते म्हाका मदत करता. आनी त्या सगळ्यांचो हेल्प लागता लागताच सगळ्यांचो हात लागोकूच जाय. आनी जेन्ना पळय तूं हें व्हडलें वयर काडटा तें 1000 किलो तेन्ना हांव तेजे कडेन मागता. 1000 किलो आसा? 1000 किलो आसा. हांव तेन्ना तो सेंट फ्रांसीस झेवियर आनी तसोच आमचो राखणदार कितें आनी मारुती राय आमचो देव मळेकार आमी कितें तेजो आशिर्वाद घेवन हांव काडटा. कित्याक येदें व्हडलें वयर काडप म्हणजे म्हाका हे 15 भुरग्यांचें चिंतचें पडटा. चुकून सपोज एक कितें पडलें जाल्यार जबाबदार रिस्पॉन्सिबल रुपेश नायक म्हणटले. इतले जड आसा? हय भरपूर जड आसा. कोण लोक म्हणचो ना बरें करता म्हणून पूण केन्ना एक अपघात घडलो न्हू तेन्ना सगळे धांवन येतले हेजी चूक म्हणून. हय हय बरें करता तें अशें कोण म्हणिना. पूण म्हाका एप्रिसिएशन लोकांचें खूब मेळ्ळेलें आसा की वन ऑफ द बेस्ट तूं करता म्हणून. तशेंच हांवें गोंयान खूब पळयल्या कलाकार कितें हांवूय तांकां खूब हें दिता की आमच्या गोंयान भरपूर कलाकार आसा यंग तरणाटे आसा कितें तेंची बरी बरी कला आसा. ते फुडें कित्याक सरना कित्याक फायनान्शियल सपोर्ट जाय पडटा. हे 4 वर्सां पयलीं आतां म्हाका 1-2-2.5 लाख रुपया एका खर्च आसता. हांव 4 वर्सां पयलीं लाख खर्च आसता आसताच. म्हणल्यार सगळ्यांक दिवन बी काय फकत तेजे? ना आतां कितें आहा हेजो खर्च आसा. मागीर तरणाटे सगळे रातचे येयले तेंचे म्हाका खावं पिवपाचें पळोवचें पडटा. कित्याक ते घरा कडल्यान येयले म्हाका काम करता न्हू ते. फाल्यां तांकां उपाशी धाडप म्हाजें हें न्हू. पूण हांव तसलें तेन्ना करना. कोणूय तुका भुरगो म्हणटलो हांगा कांयच कमी आसना कितें आनी आमी उमेदीन सगळें करता हें कितें आनी सगळें वेवस्थीत सेट जाता. तें म्हाका व्हडलें अशें वांकडे तिकडे जायना. आनी म्हाजेर खूब प्रेशर आसता 15 दीस बाबा हें केन्ना तयार जातलें. जेन्ना आमी हें दिवाळेक करता पळय तेन्ना दिवाळेक कितें आतां पावस भरपूर पडटा कितें तेन्ना पावसान म्हाका खूब त्रास जाता. म्हाका प्लास्टीक घालचें पडटा वादळ येता उडून वयता मोडटा कितें तितून म्हाका खूब लॉस जाता. पूण तरी पूण आमी उबें करतात तें तशें कांय ना. सो आतां हें जें फूल आसा तें मातशें एक्सप्लेन करता स्टेप बाय स्टेप? वयर हांवें नक्षत्र दवरला कित्याक नक्षत्र सदांच वयर आसता कितें. सेकेंड एंजल दिला तेंचो जेजू जल्मल्लो पळय तेन्ना आंज येयल्लें. आंज म्हणटा ती एक परी कितें तिका धाडल्या आनी सकयल उमेदीचो सण जावन लोक तेंच्यांनी घंटा बांदलेली कितें नक्षत्र दवरलेली दारान फुलां लायिल्लीं कितें ती थीम दिल्या. तेज्या सायडीक तेजो जल्माचो गोठो केल्लो आसा आनी त्या गोट्याक 2 वाती लायल्ल्यो. क्रिस्तांव धर्माच्या हितून वाती म्हणटा ते इम्पॉर्टंट. आमी उजवात लायता पूण ते तेन्ना तेंची मागणी मागता कितें करता तेन्ना देवाक ते वाती पेटयता. सो त्यो वाती 2 आनी तो गोठो हांवें ह्या चर्ची फुडल्यान केल्लो आसा. म्हणजे फाल्यां तेंचो फादर मीच सांगता तेन्ना ताका तो गोठो दिसतलो अशें. तशेंच जावन ह्या सायडीन हांवें तुवें पळयलें आसतली चर्च केल्ली आसा कितें ओल्ड गोवाची. ताका हांवें कित्याक केली ती आयज एक्सपोजिशनाक हांव वयताच. म्हाजें हें सेकंड एक्सपोजिशन. पूण हांव जेन्ना गेलो पळय तेन्ना म्हाका हिंदू भाव खूब मेवळे कितें आनी म्हणजे हो भावार्थ कितें
थोडे भावार्थान मानता थोडे मानिना ते दुसरी गजाल. पूण म्हाका तेजेर कित्याक भावार्थ हांव तुका सांगता तें आयक. हांव जेन्ना इतकें उखलता पळय हांव तेन्ना तेजे कडेन मागता, पूण तो सगळ्या भुरग्यांक एकठांय करून चोडोवन घेता. हें व्हडलें. कशें चोडवप आसता ते मागीर सगळे तेका हांव चेन पुली घातल्या, इतलो हेवी. सकयल करप ते सेपरेट पार्ट्स करप पयलीं. डिफरंट सेपरेट पार्ट करप आनी जॉयन करता मागीर हांव ते कितें ते जॉयन करपाकूय टॅक्नीक आसा. कितें 18 वर्सां करता म्हाका खबर आसा कितें केलें कितें सारकें पळय तें. सो हांव तें जॉयन करून वयर चडप. कशें जॉयंट करता? जॉयंट म्हणजे तेका हूक आसता, तेका एक जॉयंट हूक घालप आनी ते हूक सारके बरें आसूंक जाय. हूक घालून हांव सरयो बांदता वायंडींग वायर म्हणटा ती बरी मोठी क्वॉलिटीची, म्हणजे तूं तेजेर उबो सुद्दां राव तें मोडपाक ना अशें. ते हें करून सारकें बसयता हांव. पूण केन्नाय जाला तशें तुटला बी असो कितें खुबदां जाला. तुटला केन्ना, काडटा तेन्ना, पूण देवान म्हजो केन्ना घात करूंक ना चडयता तेन्ना कितें. तेका लागून म्हाका देवाचेर खूब विश्वास आसा. चडयतना कशें म्हणलें कशें चडयता? चेन पुली आसता. चेन पुली म्हणटा ती कितें हेवी, तूं आतां ब्रिज बीन बांदता ते पयल्या हय. वयर काडटा वयर काडटात ते. तशी चेन पुली आसता 1 टनाची 2 टनाची. ती कितलोय हेवी लोड काडटा वयर. ओके, सो इतले त्रास पडटा. आनी व्हडलें म्हणटा तें म्हाजें हें झाड. त्या झाडान म्हाका घात दिवंक ना, तें बरें घट रावलां कितें. अशें दिसता की देव तेका धरून रावता थोडे दीस आनी मागीर तूं रुपेश जालें काडलें आपूण सायडीक सरता. पूण मागीर पडटा तर ना पडना गो, पूण आसा झाड. ना थाळे बिळे अशें ना तशें कांय जावंक अजून बसून. पळय आतां पडटा तेन्ना म्हाजें निमणें कशें. पूण ते झाडाक आनी तुज्या डेकोरेशनाक कितें कनेक्टिविटी आसा? ना झाड सावळी कशी? सावळी न्हू, झाड आख्खो लोड हँडल करता न्हू. सो ते जॉयंट आसा तर? हय जॉयंट आसा. हँगींग न्हू तें 1000 किलो 1000 किलो ते हँग ओके, वयर तेणे हँग केला. धरला कशें तें कितें. ना ते हांवें पळोवना. हय ती एक ते मूठ झाडा कशी झाडाक. म्हणजे झाडाच्यान ते स्टार्ट जाता. हय म्हणजे ते ओडटा झाड. म्हणजे एक आमी राजू घेवन कशें खळसुली वयर काडटा कळ्ळें. तेका हँग जाला हें सगलें आतां. हें सगळें तेका हँग जाला कितें. अशें न्हू कितें जमनी वयल्यान न्हू तशें. म्हाका जमनी वयल्यान दिसलें बरें स्ट्रेट आसा अशें दिसता तुका ते सकयल्यान कितें. पूण थोडोच पार्ट आसता पळय तो मातसो सकयल तेकयल्लो आसा हांवें, की आख्खो काडूंक ना. खंयचो पार्ट तो? ती थोडी पानां. पानां ते बेस्ट आहे नॉर्मल. नांवां. पूण मेन झाडाचो आशिर्वाद. सो इतले वर्साचो तुजो एक्सपिरियन्स कितें हांगा? म्हजो इतले वर्साचो एक्सपिरियन्स म्हणजे कितें, हांव सेंट्रल गव्हर्मेंट एम्प्लॉई, आं शेफ, म्हजें प्रोफेशन शेफ, हांव रांदपी कितें. पूण ही म्हाका कला हांव नकळो कशी निर्माण जाली पळय ती कितें. आनी अशें दिसता कितें कला ऑटोमॅटीक येता. ऑटोमॅटीक येता. आनी तूं फुडाकार घेता पळय तितको तुका देवाचो साथ मेळटा. खंयच्याय कलाकारान फुडें सरपाक जाय. सारकें. हांव झिरो साकून हांगा फुडें सरला. म्हाका खूब लोकांनी त्रासूय केलो कितें. थोड्यांनी लोकांचें चिंतप वेगळें वेगळें आसता, पूण हांव तें घेवन बसोंक ना केन्नाच. हांव फुडें सरत रावलो. तेका लागून ह्या स्थानाचेर हांव जिखलो कितें. फायनान्शियली म्हाका मदीं खूब त्रास जालो. हांव म्हाजेच पयशे मोडटालो कितें. आतां कितें करूं, पूण म्हाजें वर्स बरें वयतालें. कित्याक हांवें कितें वायट करूंक ना. हांवें कसली पार्टी ऑर्गनायज करूंक ना सोऱ्याची, पूण हांवें कितें आमच्या धर्माक लागून कितें केलां कितें. तेका लागून देवान म्हाका साथ दिली. हय. तशेंच म्हाजो एक मॅसेज सगळ्या युथांक, हांवें भरपूर कलाकार पळयले आमच्या गोंयांत, पूण फुडें सरचें आनी आपली कला दाखोवची. आयज पळय म्हाजे 2 फ्रेंड तेंच्यांनी म्हाका चर्च केली. म्हाजेरूय खूब पेज आशिल्लो बाबा ही चर्च जातली खंय. कित्याक म्हाका बारीक डिटेलिंग वर्क आर्ट ना. म्हाका तूं सांग कितलें व्हडलें करपाक हांव करतां, पूण देवान सगळ्यांक धाडून म्हणल्यार आर्ट कळना. आर्ट म्हाजो तितको ना. म्हाजें व्हडलें करप, तूं म्हाका प्रेजेंट करून तें हांव करतां कितें. म्हाजें चोडप आनी डिजायन हें करप. ती आतां पानां बी आसा पळय ती कित्याची केल्या? ती लोखणाची सगळें. लोखणाचे ते? लोखणाचें आख्खो हांवें तो. हो स्पेशल मुगो म्हाजो एकटो वेल्डर आसा. हय तो हें म्हाजें करप. तो देल्लीचो भायलो तो, पूण तो येता. पेंटिंग बी? पेंटिंग न्हू तें सगळो कपडो तो. हो कपडो हांव स्पेशली बॉम्बे साकून आपयता आनी तेजे वयल्यान करप तो. आनी जाता गोबें तशें डिफिकल्ट ना. पूण कोण कलाकाराक खबर आसता कशें, पूण तुजो खूब टायम वेस्ट जाता कितें. राती तुका जेमना कितें, मागीर घरा कडेन तूं सारको ना, भायलींची उतरां आयक तें आहा. दुसरें कामाचेरूय तूं सकाळीं उठून गेलो पूण तुजें काम सारकें जायना. पूण हितून सगळें हांव मॅनेज करून घेता. तशें म्हाजे भुरगे मेन आहा पळय ते सगळे करता काम. तेंकां हांव देवा कडेन मागता तेंकां आशिर्वाद दिवचो, कित्याक ते सर्वश्रेश्ठ म्हणटा पळय ते कित्याक तेवूय म्हाज्या भशेनूच त्रास काडटा न्हू. आनी खूब स्ट्रेस आसता. कितली पयलीं स्टार्ट केल्ली तूं हें करपाक? हें आतां दिवाळी जावन रोखडेंच स्टार्ट केल्लें.
दिवाळे कडेन ती हें केल्ली तुमी हय पणटी पणटी हय ती जावन मागीर म्हाका टायम असो गॅप असो मेळोंक ना म्हणून आमी खूब स्ट्रेसान काम केलें. रोकडेच कशें रोखडेच लागीं आतां सपोज एक म्हयनो ब्रेक मेळलो न्हू आमी करता जालें तेच तुका म्हणटा न्हू ते तरणाटे म्हाज्या वांगडा आसा पळय ते रावन काम केलें तेंच्या आनी इतले फास्ट फास्ट जाले मागीर हय जाता जाता तुका केन्ना सांगलें न्हू फुल रेडी केन्ना जाले रेडी 24 तारीख सारके 5 सुमार सारके पूण टेन्शन आसता की जातले खूब आरे जेम पडना घरा बाबा हें कितें हा उरला केन्ना जातलें वेल्डिंग वर्क केन्ना जातलो तो कितें लोक येता न्ही पळोवपाक आनी कितें आतां तूं 10 जाण फोटो काडटले लोक कितें तितून अशें जावंक जायना आतां पळय लायट पेटना म्हाजी म्हाका इलेक्ट्रिशनाक आपोवचो पडलो आतां पोवचो पडलो हें सगळें मॅनेज करचें पडटा कितकी तारीख बसून 6 तारीख बसून 6 तारीख तेंचे 3 राजा येयल्ले तेका मेळपाक कितें? तेन्ना तो गोटो काडप अशी म्हण आसा क्रिस्तांव धर्माच्या हितून सो तेन्ना मागीर सगळें काडप मागीर नेक्स्ट इयर जेन्ना करता तेन्ना हें वापरता हें वापरता म्हणजे म्हजी थीम दुसरी आसता सो म्हाका हे थोडेच यूज करूंक मेळटा सगळें यूज करिना हांव आतां लास्ट इयर हांवें एंजल केल्लें व्हडलें पूण तितून म्हाका हें यूज जावंक ना तेज्या पयलीं व्हडली मेणवात केल्ली अशें डेकोरेशन घातलेलें आनी ते सामान मागीर खंय दवरता ना हांव डिसमेंटल करता आनी स्क्रॅप करता म्हणजे आतां ही पानां बी जे लोखणाची केला ते नेक्स्ट आतां कोण इयर नेक्स्ट इयर कोणी मागले म्हाजे कडेन हांव काडून दिता मागीर कोणी क्रिस्तांव धर्माचे बाबा आपूण गोटो करता चल व्हर तशें हांव वेस्ट करिना कोणाकूय मदत जावची पूण मागतात मागता मागत जाल्यार दिवप हांव कितें करतलो स्क्रॅप करून काय युजलेस तशें सो फायनान्शियली प्रॉब्लेम जाता पूण हे सगळें फायनान्शियल मोठो तुका आतां पळय मेन इम्पॉर्टंट हें करतलो जाल्यार तुका फायनान्शियल सपोर्ट जेन्ना 4 वर्सां पयलीं हांवें बंद केल्लें पळय तेन्ना राजेश तारकर म्हणटा तो असो वतालो तो म्हणपालो म्हाका रुपेश बरें केलां म्हणपालो म्हाका हांवें म्हणलें सर म्हणलें म्हजें लास्ट इयर हांव म्हटलें बंद करता मग कित्याक काय म्हणपालो हांवें म्हणलें सर फायनान्शियल सपोर्ट जायना तूं यो म्हणपालो आपल्याच्या ऑफिसान कितलेय पयशे पडो म्हणपालो कितले आपल्या राजेश तारकराचो म्हणपालो रिलिजना खातीर आनी देवा खातीर पयलो सपोर्ट आनी तेणें म्हाका हांगा 100% फायनान्शियल सपोर्ट केलो दिवाळेक आनी क्रिसमसाक तूं कांय भिनाका म्हणपालो तूं हें करता पळय तें बरें करता म्हणपालो हांवें म्हणलें बरें सर आनी तेजो म्हाका 100% पाठिंबो आसा आनी ही हॅज बीन तो एकाच न्हू तो सगळे एका धर्मांक सपोर्ट करतात जावं चवथीक आनी कित्याक एका तेका बारीक स्पॉन्सरशीप जे आसतात सो आतां एवरी हे तोच स्पॉन्सर करता हय तो स्पॉन्सर करता म्हाका तूं कर म्हणटा आपूण आसा आतां फुडल्या वर्सा जे कितें करपाक तें आतांच चिंतून दवरलां ना ते 2 म्हयने पयलीं काडटा 2 म्हयने तसो टायम तुका डिसायड करता ऑटोमॅटीक येता तकलेन काय चिंतचें पडटा की ह्या तुका वर्सा सांगलें न्हू म्हाज्या फाटल्यान कोण तरी आसा तो म्हणजे तो म्हाका सपोर्ट करता आतां हांव नको कोण पळयतो हांव जल्माकूच तसो येयल्लो दिसता आनी दुसरें म्हणल्यार एक प्रेशर आसता की बरें जावपाकूच जाय बरें जावकूच जाय बरें जायना जाल्यार मागीर लोकांनी म्हणून लास्ट इयर तुवें बेस्ट केलें ह्या फाटी कांयच्या मागीर आख्खें वर्स वयतलें डिप्रेशनाक सो तेका लागून कितें करता पळय तें सारकें जाता गो बरें अशें कांयच्या काय अशें जायना पूण इतल्या लोकांनी म्हटलां वन ऑफ द बेस्ट सो ह्या वर्सा तुका कितें दिसता की मातशें बरें जावपाक शकतालें अशें म्हणून सगळेंच बरें जालां काय मातशें तुका खंय तरी दिसता की चेंजीस जावपाक जाय आशिल्ल्यो अश्यो ना म्हाज्या हितून 100% जाला म्हाका कशें जाय आशिल्लें जाला आनी हांव तुका सांगलें न्हू ह्या फाटी हांवें ही थीम आसा पळय ती सेंट फ्रांसीस झेवियराक डेडिकेट केल्या गोंयचो साहेब कितें सो ही चर्च जाली ती तेजेर म्हाका व्हडलें हें जालें आनी ही थीम आसा पळय हाजी हांव तेका डेडिकेट करता आनी तेका सांगता जावं आमचो गोंयान हिंदू भाव आसा क्रिस्तांव भाव मुस्लीम आसा हांकां सगळ्यांक सांबाळून घे म्हणून कित्याक तेका फुडल्या फाटी काडच्या पयलीं आनीक 10 वर्सां आहा तेन्ना हांव हें परंपरा चालू दवरतलो जाल्यार दवरजना खबर ना कित्याक दवरचो ना हय आतां पळोवया कित्याक आसा इट इज नॉट 100% शुअर तुजे कडेन सदांच तोच दीस आसतले म्हणून आयज म्हजें यंग ब्लड आहा आफ्टर 10 इयर्स इट वील बी डिफरंट यू कॅन थिंक अबाउट अ पर्सन तूं मनशाचें चिंतूंक जायना कशें कितें आसता पूण गोंयच्या सायबान आनी आमच्या देवान आमकां कशेंच दवरल्या पुरो करपाक जाय आतां जें हें फूल डेकोरेशन आसा पळय तें चर्चीच्या फुडें जाता सो चर्चीन तुमचें केन्ना अशें फेलिसिटेशन बी जालां ना पूण हांव ना केन्नाच जावंक ना तशें पण म्हाका तेंच्या देवाचेर विश्वास आसा आनी म्हाजो देवूय म्हाज्या वांगडा आसा कित्याक आमी मळेकार मारुती राय संस्थान आमचें देवस्थान कितें संकट मोचन जय हनुमान म्हणटा पळय तो संकट सगळो काडपी तो सगळ्या देवाचो आशिर्वाद घेवन करता व्हडलो म्हणटा तो महालक्ष्मीचो आशिर्वाद आहा म्हाका ह्या फाटी दिवाळेक हांवें महालक्ष्मीक वयर बसयल्ली कित्याक बसयली लक्ष्मी पुजन शुक्रार येयल्लो कितें ती थीम काडलेली हांवें लक्ष्मी पुजनाक कित्याक इतले वर्सां करता हांव हें स्थान पणजेचें कितें आनी आमचे पणजेचो आशिर्वाद म्हणटा पळय आमच्या पणजेकारांक तो महालक्ष्मीचो कितें पूण हांवें असो विचार करून आयज तिका वयर बसयल्ली पणटी केल्ली हांवें बरी व्हडली आख्खी ज्योत पयली हय आख्खी ज्योत वयर महालक्ष्मी आनी सकयल कृष्ण इतलीच हायट इतकीच हायट सेम पूण चडूच हायट न्ही ही हेज्या कोण व्हडलें करपी हांव
कितें पूण तें झाड व्हडलें सांगलें न्हू झाड धाकटें आसा सो आता हे सोडून तू शेफ, हय सो प्रोफेशन टायम कसो मॅनेज जाता, हेंय कर तेंय कर? देवान तशी शक्ती दिल्या आनी म्हजे जॉब म्हजो लागीत आसा म्हणजे त्याचं कितें टायमिंग फिक्स आसा? तसो टायमींग फिक्स ना आमच्यो ड्युटी आसता ब्रेकफास्ट लंच डिनर कितें सो हांव म्हाज्या वांगडा कोण साथी आहा पळय तेन्ना म्हाका कितें काम आसा पळय आमी एडजस्ट करता आनी म्हाजे ऑफिसर्स आसा पळय तेंच्यांनी म्हाका बरो साथ दिल्लो आसा ते म्हणटा रुपेश आय एम अ बरो शेफ म्हणजे तूं काळजी घेयनाका म्हणटा तुजें कर पण वर्क शूड गो ऑन आतां म्हाजी ड्युटी नासतना सुद्दां तेणें म्हाका फोन केलो ना हांव वयतां कितें हांव तेंकां ना अशें म्हणना आनी डिफेन्स म्हणटा ते तुका बरें हाय तेंकां पयलो हें पूण देवान तें सगळें मॅनेज करून घेतलां आनी देवानूय म्हाका लागीं काम कित्याक दिलां हें कारण आसतलें हय आनी तूं आतां हांगा करता बट तुका जर आनी खंयच्याय गांवान आपयलें वा खंयी आपयलें की करून दी आमकां, तूं हांगा करता तशें आपल्याक करून दी जाल्यार तूं करपी? पूण तशें जाय न्हू झाड बीन हें झाड थंय व्हरतलो कसो जाण ना जाल्यार झाड नाल्यार करपी हांव पण म्हाका तसो टायम मेळोंक जाय न्हू तशे भुरगे जाय आतां हांगासरले भुरगे हांव थंय व्हरोंक शकना आतां हांव त्या गांवांच्या भुरग्यांक आपयले बाबा तुका सांगता अशें तांकां करपाक सांगपाकूच तेंकां सांगपाकूच म्हाजे तो सोंड तेंचो वयतलो आनी म्हाजे तयारूच जावचें ना तशें पूण हांव रेडी आहा पूण पूण हांवें हांगा करून थंय व्हरपा जायना? डिफिकल्ट तें उबारपाक जाता एका 15-20 जाण भुरगे जाय मागीर हे उबारपाक हांगाच खंय करता तर? हय, हांगा लागीं एकटो फ्रेंड आहा म्हजो विकास नायक म्हणून तेंच्या घरा कडेन व्हडलो जागो आसा सो वेल्डिंग वर्क हांव थंय करता हांगा डिस्टर्ब करिना कोणाक कितें आनी हांगा ही म्हणल्यार हांगा पेस्टिंग Working हांगासर कशें हो जागो आसा पळय कंपाऊंड हय कितें ह्या कंपाऊंडान भितर ती म्हाजी शेजाऱ्यान आसा गोल्डा म्हणून तें म्हाका म्हणपालें कितें यू कॅन तूं आपल्याचो प्रिमायसीस यूज कर रुपेश कित्याक तूं धर्माक लागून कितें बरें करता आनी मागीर हांव ताका लीव बीन करून दिता तेजें हांव देव बरें करूं म्हणटा कित्याक आयज काल कोण आपलो जागो यूज करूंक दिता म्हणल्यार हांगा हय भितर ही भितर एरिया भितर भितर ही न्हू भितर कंपाऊंड माडांनी पूण सुसेगाद थंड न्हू कोणाचें डिस्टर्बन्स ना आनी मागीर हांव ताका तेजें रीण फारीक करपाक ताका दिवाळेक हांव आकाश दिवो दिता करून धाकटो आनी क्रिसमसाक ताका स्टार करून दिता म्हणजे तेजे हितूनच्यान हांव मुक्त तसो हांव कोणाच्याच हितून रावना म्हाजे भुरगे सुद्दां हांगा तरणाटे काम करता सपोज बारीक व्हड स्पॉन्सरशीप उरली जाल्यार हांव तेंच्या हितून काबार करता हांव दवरना पूण हांगासर भुरग्यांक स्वता खातीर दवरना? ना स्वता खातीर दवरना म्हाका देवान भरपूर भरलेली आसा कितें देवान म्हाका कांय कमी करूंक ना आयज म्हाका दिलें म्हाका फाल्यां दिलां अशें कित्याक हांव म्हाजो जॉब बरो आसा सगळें म्हजें घराणें सगळें बरें आसा पूण होच म्हाजो व्हडलो आशिर्वाद ताका लागून हांव हे पयशे दवरना म्हणून हांव हें करूंक पावलो हे पयशे सपोज हांव खावंक पावलो न्हू हांव करूंक पावचो नासलो मेन तुका कितें भुरगे हांगासर कोणूय भुरगे काम करता तांकां विचार बाबा तुमकां कितें कमी पडटा काय म्हणून आनी ते येता ते व्हडले तांकां कांय दिनासतना काम करता पूण खावपाक पिवपाक भरपूर आसता तांकां हांव तांकां सदांच सांगता तुका इच्छा आहा काम करपाची आनी ते येता तेंच म्हाका व्हडलें एकाच म्हणटा कितें फ्रेंडशीप थोडे आनी उमेद उमेद हांव कितें म्हाका लागून करिना न्हू हें पोटाक लागून हें कोणाक लागून आयज तुमचेंच नांव न्हू आयज चर्च पळय दुसऱ्या भुरग्यान केल्या तो म्हणपालो आपूण करता आनी एकटो कोणी ते एंजल आनी एकटो अजय नायक म्हणून तालिगांवचो भुरगो तो म्हणपालो रुपेश आपूण करता तीच उमेद न्हू ताका इथे येवप म्हणजे व्हडलें थोडे म्हणटले येदें व्हडलें करता आपूण कित्याक करूंक ताका तशें ना कितें ही म्हणटा ती फ्रेंडशीप आनी वर्सान वर्स हांव म्हाज्या वांगडा ते आसतात भुरगे कितले जाणांची अशी टीम आसता म्हणजे 15 ते 20 जाण थोडे जाण 15-20 जाण 15-20 जाण थोडे अशे बेश्टे आसता पूण कितें आसता हें वयर काडटा तेन्ना म्हाका 20-25 भुरगे जाय पूण काडपी आमी 4च जाण ती टॅक्निकली काडप पूण 20 कित्याक जाण जाय पडटा म्हणजे एक घेराव जाय पडटा कितें जालें कितें जावंक ना सो ताका लागून हांव बाकीचे म्हजे फ्रेंड सर्कल आहा तांकांय आपयता आनी मागीर रस्त्यार कशें कितें म्हणजे लोक काडप रातचें जे टायमार लोक येता तेन्ना हें आमी 11 स्टार्ट करता पूण हें सगळें बांदून सोडूंक आमकां सकाळची 7 जाता फातोड सूर्य कसो उगवता पळय तेन्ना सारकें बसता तें वर्सानूच तशें जाता मागीर आमी घरा वयता आनी चडलें की बाबा सारकी 24 ना 24 22 डिपेंड हांव 22 पयलें कित्याक काडटा सपोज कितें जालें जाल्यार म्हाका 23 तारीख आहा म्हाका 24 तारीख आहा दिवाळीकूच हांव 4 दीस पयलीं काडटा सपोज कितें इन्सिडंट जालो इतले व्हडले पयशांचो खर्च तो जाल्यार मागीर हांव दुसरो तिसरो दीस दवरता हांव एक दीस पयलीं केन्नाच वयर काडिना आनी मागीर जशें सारकें वेवस्थीत चडलें पेटोवन पळयलें मागीर हांव देवाक नमन घालता बाबा तूं पावया हांसूसर म्हणून सो ते झाडाचेर ते आतां लमकळटा दमकडा झाडाचेर आनी ते झाड मोडले जाल्यार झाड म्हणल्यार तुमी हांगा पळोवंक येवपाची नाका बार ते लास्ट कित्याक येदें व्हडलें करपाक हो झाडाचो साथ म्हणून येदें व्हडलें करता हांव नाल्यार मागीर आतां देवान सांबाळून दवरपाक जाय झाडाक पूण एकदां भंयूय कसो कित्याक ते एक खुट्याचेर आसा न्ही तें तो आख्खो तो वी ब्रांच तो घट ब्रांच
कितें झाडाचे मुळूच आसा पळय तें घट आसा कितें तशें घट आसा तें झाड तशें कांय ना आतां आमी मागया देवाक आनीक तूं दवर तुका हांवें लोकांक दाखोवपाक जालें इतली बरी कलाकारी आता तू म्हणटा की इतली वर्सां तू करता 18 वर्सां हय हय हा 18 वर्सां करता सो तेन्ना आनी आतां डिफरन्स कितें कितें डिफरन्स आयला हांगा आयला वा करपाक कितें चॅलेंजीस नव्यो फेस जाता वा इजी पडटा तेन्ना कितें आसलो हांव 18 वर्सां जालीं म्हणजे यंग जनरेशन आमचें म्हणजे भुरगे आमी कितें तेन्ना तू कितल्या वर्साचो तेन्ना हांव 22 वर्साचो कितें तेन्ना ते म्हाका घरा कडेन भायर धाडप ना कितें तेन्ना आमी गुरुतान करप कित्याक फायनान्शियल सपोर्ट नाशिल्लो धाकटें करताले जसो वाडलो हांव जॉबाक लागलो तेन्ना म्हाजे फायनान्शियल सपोर्ट म्हाजो स्वताचो आशिल्लो सो हांव स्पेंड करूंक शकतालो कितें करपाक तेन्ना म्हाका आवय बापाय कडेन पयशे मागचे पडटाले बाकीचे फ्रेंड सर्कल आहा पळय चल तूं घरा कडल्यान पयशे हाड तशें करून आमी करप पूण इतलें क्रिएटीव नासलें जसो एज वाडत रावली तशी कला वाडली तशें फायनान्शियल सपोर्ट मेळ्ळो तशें सगळ्यांचो साथ मेळ्ळो कितें आणि साथ इम्पॉर्टंट साथ इम्पॉर्टंट साथ ना तुज्यान कांयच जायना तुज्या वांगडा सपोज तुजें यूथ ना तुज्या वांगडा सपोज फायनान्शियल तुजो स्पॉन्सर ना जाल्यार तूं कांयच करूंक आयडिया पावना. आसा तकलेनूच आसा ती भायर काडना जाल्यार काय फायदो ना कसलो फायदो सारकें. तूं कांयच करूंक पावना आतां हांव तुका सांगता आमच्या गोंयांत इतले बरे कलाकार आहा शिगमो करता तांकां फायनान्शियल कितलो सपोर्ट जाय पडटा खबर आसा तुका हांव तांकां वालोर दिता हय तेंचे क्लब इन्स्टिट्यूशन कशें चलयता पळय ते कितें आनी हांव मागता बरे व्हडले आमचे बिझनसमॅन आसा कितें तांकां सपोर्ट करचो सपोर्ट करचो दॅट इज इम्पॉर्टंट म्हणटा पळय तें थोडे म्हणटा कितें आतां कोणा कडेन गेलो हांव पयशे मागपाक कितें लोक दापाटी चिंतता कितें हेजें व्हडलें करता हो भरपूर जोडटा आसतलो म्हणटा पूण हांव देवा म्हाका सांगता तशें दिसता ऑफकोर्स तशेंच दिसता आमी बरें भोंवप खावप पिवप पूण लोकांचें इंटेंशन थोड्यांचें अशें आसता की हेणें आयज 2-3 लाख रुपया जोडले आसतले पूण हांव देवा चर्चीच्या फुडल्यान सांगता आनी फाटल्यान तेजी चर्च हांवें केन्नाच हो 1 रुपया दवरूंक ना कितें पयशे उरल्या पळय ते युथांच्या हितून काबार केल्या अजून अजून पर्यंत ते केन्नाच पयशे तसले पयशे दवरप ना म्हणून हांव इतलें बरें करूंक पावलो नाल्यार हें तुका आनीक दिसचें नासलें म्हणल्यार जो मनीस हें करपाक दिता ते हेतूनच तू घालता आनी सपोज वयर सकयल पडले एक 10-15-20 हजार जाल्यार हांव म्हाजे स्वताचें मोडटा कितें अशें आसतात वयर सकयल कमी पडटा पडटात ते तुका 100% तुजो तो ठिकाणो बसना म्हणजे सपोज आतां 1.5 लाखाचो स्पॉन्सर हाडलो तर तूं 1.5 लाखान तुजें केन्नाच बसना वयर सकयल आसतात आसता. ते तूं परते मागूंक वचोंक शकना तेन्ना तुजी इमेज डावन जाता कितें पूण म्हाका हांव तेजे कडेन परतो स्पॉन्सरशिपाक वचत जाल्यार तो म्हाका 100% दितलो हे म्हाका इतली गॅरंटी आहा तो तेणें सांगला म्हाका तूं कांयच कमी नाका रुपेश तूं 100% आपूण तुज्या वांगडा आसा हो म्हाका राजेश तारकराचो सपोर्ट आहा सो लास्टली तुका कितें लोकांक सांगपाक जाय गोंयच्या ऑडियन्साक लोकांक कितें सांगपाक जाय म्हणजे लोकांक इतकेंच सांगपाक जाय की हांवें येदी व्हडली कला निर्माण केल्या कितें ती येवन तुमी पळोवची आनी लोक रावता हें पळोवपाक कितें आनी अशेंच हें चालू आसचें म्हणून देवा कडेन मागचें रुपेशाक शक्ती दिवची बाबा आमकां दिवाळेक आनी क्रिसमसाक पळोवंक मेळचें म्हणून आनी देवाचो आशिर्वाद सगळ्या लोकांचेर आसचो गोंयच्या सायबान हांव गोंयच्या सायबा कडेन विनंती करता आमचें गोंय सांबाळून घे आनी ही भेट हांव तुका दिता आनी हें हांव म्हजी समाप्ती करता देव बरें करूं गोवा प्लॅटफॉर्म येयले आनी अशेंच वर्सान वर्स येवचे थँक्यू थँक्यू सो मच बरें दिसलें तुजे कडेन उलोवन थँक्यू देव बरें करूं